डिसेंबर महिन्यात निळ्याची 7 दैविक उतरां. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सरीसपोर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरीसपोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. प्रोवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3. तुझे काम सरीसपराच्या आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. Psalm chapter 128 verse 2. तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. Genesis chapter 26 verse 12 and 13. इसाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपले आनी त्या 6 वर्सां 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें. कित्याक सरीसपोरान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. तांचें दनदिरवें दीस वेता वेता सडत आयलें आनी तो भोव ग्रेस्त जालो. Genesis chapter 26 verse 19 to 22. इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यांनी एक बाय खणली आनी तांकां झरीचें उदक मेळ्ळें. गेराराचे गवळी इसाकाच्या गवळ्या लागीं झगडाक देंवले. तांणी म्हळें, हें उदक आमचें. देखून इसाकान ते बांयक एसेक म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय तांणी ताचे कडेन झगडें केल्लें. इसाकाच्या सेवकांनी आनी एक बाय खणली आनी ते बांय विशीं झगडें जालें. देखून तिका सिटना म्हूण नांव दिलें. थंय तो मुखार गेलो आनी एक बांय ताणें खणली. ह्या बांय विशीं कांय झगडें नासलें. देखून तिका रेहोबात म्हणून ताणें नांव दिलें. ताणें म्हळें, सरीसपोरान आतां आमकां विस्तार सुवात दिल्या आनी ह्या देशांत आमी सुफळ जातल्यांव. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. ओमतेल्यांक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. Tobit chapter 4 verse 21. म्हज्या पुता, आमी दुबळीं जाल्या म्हूण भियेनाका. तूं देवाच्या बिरातेन चलशी जाल्यार, सर जिन्साच्या पातकातान पयस सरशी जाल्यार आनी सरीसपरा तुज्या देवाक मानवता तें करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस्तकाय लाभतली. तुझ्या